असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण पळयताचे आमगे सकळ वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आजी आमगे लोटू ज्योतिषी जावन मुख्य अतिथी जावन निड्डोडी गांवचे श्रीयुत रवींद्र प्रभमामसाची हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करतास. तशीची प्रभमाम मस्त फुडल्या ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमांत तूं आयल्यांची तांगेल्या तुम्ही मार्गदर्शन घेतला, तांगेला मस्त परिहार सकट घेतलास. प्रभमाम आज ही तुमगेले एक ज्योतिषा विशयारी एक जर्नी म्हणताच एक प्रयाण म्हळ्यार एक तुमगेल्या विद्याभ्यासानंतर तुमगेल्या बाल्यानंतर कशी तुमकां एक ज्योतिषावयली आसक्ती आयल्या, हें आसक्ती येवचें कारण कशान, कशी तुमी शिकवण मुखार सरल्या म्हणून एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती आमगे वीक्षकांक. ताजे बस फुडें तुमकां डिस्प्लेंत एक नंबर येतात, त्या नंबराक तुमी प्रतिपटी ज्योतिषांत कोडी तुमी कशी कॉल करता आशिल्ली तशीची कॉल करून तुमगेले कसलेय प्रश्न असल्यार आमगेल्या प्रभमामा लागीं खंडीत जावन तुमी निमगूयात. सांगात. ಸುಮಾರು 1993 ಅಂತೂ ಮಗೆಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಲ್ಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ಕಶಿ ಮಾಡಾರಿ ಪೂರ ಏಕ ನಮ್ನೆ ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಚೇಡ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಸ್ತು ಭಜನ इत्यादि पर आचरण तसे आमगेले मलगडे मेगेले मानतू दिवंगत वामन प्रभ मामू तो भजन अंतचे फेमस जावन आशिल्लो मामू मेगेले मानतो तो ताक ज्योतिषाचे बगे मस्त आसक्ती आनी ते आमगेले गांवांत लागीं पुरो पॉप्युलर तोची ज्योतिषी म्हणून तशी ताणें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ पुता तूं ज्योतिष ಸ್ವಲ್ಪ शिकू का म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका एक इंड्यूस केल्लें. म्हाका तेन्ना आसक्ती म्हूण नाशिल्ली, ताणें ಸ್ವಲ್ಪ सांगताना ते कडेन मन धांवलें, शिकया म्हूण दिसलें. मागीर मागीर म्हाका तांत आसक्ती आयली. तशी ताणें ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲ जावन ताणें म्हाका शिकयलें. तशी मागीर मेगेले अम्माले आनू तोवय ಸ್ವಲ್ಪ ज्योतिशांतू अम्माला अज्जो तोवय ज्योतिशांत आशिल्लो. तशी मेगेले मानतू ज्योतिशी, तशी मेगेले अज्जय ज्योतिशी, तशी आमगेले कुटुंबांतू तांणी पुरो आशिल्लें एक म्हाका रक्त संबंध जावन त्या येवन आसच्या प्रमाण हांव लेखता. मागीर मुखारसून आसक्ती चड जाल्ली, शिकया म्हूण दिसलें, तशी शिकता आयलो. तशें सनपण्यारी पुरो आयकून कोरून ज्योतिशांतू एक माहिती आसता. वय वय तशें एक आसक्ती येवचें कारण वय. मागीर आमगेल्यान कशी म्हळ्यार प्रति एक कसं जाल्ल्यारी सुरवेर एक जातक पडलें, ताका एक शिकू आसा, एक वेहिकल घेवचें आसा, एक ते सुरवेर अन्नाल कशें म्हळ्यार जातक पडलें, जातकांत आतां कसं तोंदरे आसल्यारी तेन्ना आमकां ते अर्थ जायनाशिल्लें. कसं जाल्यार जातक पडलो काय म्हणून ते आतां अर्थ जाता. तशी ते ताजे बगे आमकां तशी ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आनी त्या कडेन वचच्याक आमकां एक वाटशी आयली. ओके. सुरवे कॉलर आमगे लोट आसाची सिद्धापुरातुल्यान उषा म्हूण कॉलर आसाची. नमस्कार माई उलयाची. नमस्कार उलयाची. दुवेक सोयरीक म्हूण पळयता आसा ती 28 वर्स तिका हुब्बान सोयरीक केन्ना जाता म्हूण प्रश्न तुमगेलो. वय वय वय. ओके. तिगेले नक्षत्र राशी कसं नाही, तिगेले नक्षत्र राशी आणि नाव प्रतिभा पै हुब्बा नक्षत्र सिंह राशी नवा. प्रतिभा पै हुब्बा नक्षत्र सिंह राशी. तुमगे कच्चे शिरसी सिद्धापुर की माई नाही होसंगडी सिद्धापुर. तुम्ही आता निमगेले प्रश्नाक म्हाका धनुर राशी आयली. सप्तमाधिपती जावन आशिल्लो बुध, रवी लोटू शनी लोटू तृतीयांत आसा, पंचम राहु आसा आणि नवम स्थानारी मांद्य आसा. हाजे अर्थ कसं म्हणारी तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ कौटुंबिक सावन असेल नागाक तृप्ती कोरका प्लस नवम स्थानारी मांद्य इल्ली म्हण जाल्यार तुमगेले कुलदेवाक आनी पितृकार्य इत्यादी समजत्व म्हण पळोवन इत्या म्हणारी रवील गेरल्यागी मांद्य आसा, रवी सप्तमारी मांदीक पळयत आसा, मांदी सप्तमारी रवीक पळयत आसा जाल्यार ती पितृकार्य ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ चिंतन करून मलगड्याला वर्षिक इत्यादी श्राद्ध इत्यादी समजत्व असं पळोवन मुखारशील म्हणलेले आणि आमगे ते जावचे सम तितेक आनी समजतास ना, तितेक आनी समजतास ना. वय 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 तशें जाल्यार म्हणल्यार ह्या प्रश्न चिंतन प्रकार नागा कामां तशीची म्हळ्यार पुरा प्रति एक आमगे मलगडे घर तशी निमित्त प्रति आमची कोर्ण येता आसा ती सम तुम्ही करेक्ट जातक आजी प्रकार मुखारसियाची मस्त विळंब जायना. ह्या प्रश्ना प्रकार तुमकां मे एका जीवना भितरी तिका सोयरीक जावची वरी आसा. जयत धन्यवाद.
केलोपडी कश म्हळ्यार तांगेले एक मालगडाल घर पुरा जबाबदारी कोर नाशिल्ली तसले एक वय घर तश सांगात तुम्ही आता ज्योतिषा विषयी मागीर कशी वय तशी मागीर कसन म्हळ्यार कसेने काम गेल्यानंत काम जावका जाल्यार तेन्ना नान्नान एक मेगेल मानताक आपण वर्साक पण तागेले एक जाताक पडले म्हळ्यार एक काल अंत नैमित्तिक जावन वर्साक पण कालावधी जावन पळोवचे क्रम आशिल्लो आगेल जाताक कसने तोंदरस्व आगेल अंत कसने म्हळ्यार तेन्ना नान्नाक ताजे ಬಗ್ಗೆ कल्पना आशिल्ली तशी त्या मागीर आमकां ಸ್ವಲ್ಪ इंड्यूस जाल्ले म्हळ्यार जातकां निमतीची म्हळ्यार आमगेले जिवनांत जावचे प्लस मायनस पुरो जातकान वेरी डिटर्मिन जावन आसता एक आमी त्या चिकेची फॉलो केल्ली म्हणजे जाल्यार आमगेले तोंदरे उण करून घेवचे साध्य आसा प्लस चेड करून घेवचे साध्य तशी आमकां आयले तशी मागीर आसक्ती चेड आयली मागीर शिकया म्हणून मनांत आयलें तशी शिकचेले शिकू प्रारंभ केले ते शिकलेंची तशी प्रथम जावन मागेले गुरू मागेले मानतू तशी मागीर आमगेले कुटुंबांतू केलो मेलो अण्णांनी केलो ಸ್ವಲ್ಪ शिकिल्ले आशिल्ले तांणी ಸ್ವಲ್ಪ शिकयले मागीर भायर ಸ್ವಲ್ಪ केरळांनी वचून विंगड कडेन अशी थंय म्हण वचून तशी शिकलेंची आता ज्योतिष्यांतू विशेष जावन आमगेले विद्याभ्यास ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ कितले प्रमुख जावन आसा तुमगेल प्रकार मेगेल प्रकार विद्ये ज्योतिषांत 25 जाल्यार 75 अनुष्ठान कितलेय शिकून आसच्या पुरो जाल्यार ताणें केल्लेले पुण्य संचयन पुण्य काम असल्यार मात्र ताका ते समजावन तांचो वाक्य येता नाजाल्यार त्या टायमार ताका देव ताका बुद्धी प्रेरेपण दिता एकय दैविक चिंतने देवाल पूजा इत्यादी नाजाल्यार सत्कर्म म्हळ्यार चांग मनारी आलोचना जनांक चांग जावन उपकार जावका एक तांगेल जिवनांक आमगेल निमती स्वल्पपणी बरेपण जावका म्हणजे एक चिंतने ज्योतिष म्हणटाले केदने आसका तशी त्या टायप ताणें जीवन केल्लें म्हण जाल्यार दैविक चिंतने करचे आनी 4 जनांक उपकार जेवचे वरे चलते त्या टायमार तागेले भितरले सुप्तमान एक सुप्तावस्थेंत आशिल्ले प्रज्ञा ते जागृत जावन ताका एक प्रेरेपण दिता आनी एक वाक्य तागेले तोंडांतल्यान हाडयता मेगेल प्रकार 25 विद्ये जाल्यार 75 तागेले दैविक आराधने उपासने असले एक ज्योतिषी म्हूण जावका जाल्यार अनुष्ठान व्हेरी इम्पॉर्टंट खंडीत जावका ओके आनी कशें म्हळ्यार प्रमाण तुमी सुरवेक ज्योतिष्य आमगेलांत एक वकील वृत्ती वैद्यकीय वृत्ती तशीचे ज्योतिष एक प्रॅक्टीस म्हळ्यार अनुभव येता ताजी एक शिकवण म्हळ्यार एक जावची म्हण ना तेन्नी आमी कोण प्रच्छक आस की कोण निंबिता की तांणी निमगेल कुडले अपास आमकां अध्ययनाक एक अवकाश मेळटा हें एक पॉयंट आमी शिकूंक तशें तुमगेल्या जिवनांत ಸ್ವಲ್ಪ घटन तुमगुडगा आसत की कोणें निंबिलाले तुमी सांगिल्ले एक ताजे विशयी तुमी डीप गेलाले तांकां ಸ್ವಲ್ಪ परिहार मेळ्ळाले म्हळ्यार एक असाध्य म्हळ्यार एक विचार तुमगे लागी कोणें येताना तांकां एक परिहार रुपार तांकां एक समाधान जावन तसले कसले घटना वय तसले घटना ज्योतिष विशयार मस्त आसा एक चांग जाल्लेलो विशय कसो म्हणारी आमगेले लगी गांवचो नांव आनी म्हाका तो सम उडगास येना विशय मात सांगता घटने प्रजातीचो तो अशी कसले निम्मुचे आयलो निम्मुचे तागेले पंचमा आनी संबंध पडून प्रश्नाक आनी संबंध पडून हांव सांगलें तुमगेल्यांत उपासन जावन आशिल्ली कसं एक देवी शक्ती आसा ती आतां तुमी करता नाची तें कसं म्हण शोधन करून तुमी चिंतन केल्लें म्हण जाल्यार तुमकां मात्र सगळ्या कुटुंबाक तांचो बरेपण जाता म्हूण सांगलें तांणी ताजे बगे कसं मस्त आसक्ती घेयनी तशी आशिल्ले मुखारसून 1 वर्सा मागीर तांगेले घरकडे दैवाले कोल कसं की ते जेतना त्या दैवान कसं की सांगता तांकां ताजे बगे अधिकृत जावन एक विषय कळल्या वर जाल्यार अपास तेन्ना तांगेले मन आयलें ते जाताक पळयत तेन्ना ताणें कसं की सांगलां अपास ताणें येयले अपास ताणें येवन चिंतन करतना तांगेले घरा खंयची एक जाग्यार एक वायुव्यार कसं की एक देवी येवन बसता तसल कसं की चिंतन तिक रक्तेश्वरी ಸ್ವಲ್ಪ तशी त्या टायप एक देवी म्हण अंदाजो उडगासो तशी तिक एक तुमी स्थान कल्पन करून नियमित जावन एक सूक्ष्मारी भक्तीपूर्वक जावन केल्ली म्हणजे तुमगेले सगळे कुटुंबाचे आशिल्ले दूर करून ती तुमकां बरें करता म्हण म्हगेले प्रश्न येता म्हण सांगिल्ले प्रकार तांणी केल्ल्यांची आतां घर इत्यादी आशिल्ले सान घर व्हड घर बांदून व्यवहार इत्यादी करून आरोग्यवंत जावन सुख संतोष रस्त्याची प्रतीपंत मेळ्ळेले तेन्ना तांणी म्हाका एक ते उडगाचे एक इन्सिडेंट आतां सांगताची मम्मा ते ईर पंड्यावंजी अशें जाल्लें तूं सांगिल्ली तांकां ते कळून आतां आमकां बरें जाल्ला म्हण तशीची नेगेटीव जावन आशिल्लें केलो वचपाची एक चिल्ली एक अशीची वर्डिके विशयार चिंतन करून येताना आमगेले प्रश्ना प्रकार तिका मेगेले हाजे प्रकार पडटा तो खंय विशय आसा म्हण म्हाका दिसलें
काही विषय म्हणचं सांगता त्यांनी त्यापर नमगना आम्ही त्यापर नमगनाचे मामो जायत तुम्ही नमगना ज्याला आम्ही काय करू जायना याला मिगेल प्रश्न अज्ज प्रकार प्रेडिक्शना प्रकार तिक काही विषय म्हणस तुम्ही त्या शुद्ध करणे ज्याला री तिक वार्डिक एक ತೊಂದರೆ जावच्या पूर्ण ज्याला मुकवेल जीवनाके ತೊಂದರೆ जाव साध्य अस ते करायचे म्हणून त्यांनी त्या सोडी म्हणून विंगड विषय त्या पुरा कसं कोर्च पुरा केला जाल्ले एक सोयरीक जायनी कडे 2 वर्सां मागीर कंचिगे कडेन कंचिगे दर्शन आसा थंय दर्शनार जमकल्यार पुरो सांगताची म्हूण थंय दर्शनार वताना सुरवेर ते दर्शनार काडलेलो उतर सांगेल तांणी तेंची तिगेल पट्टा वक्कद आसा त्या कारणे जाल्यार एक जीवमान पर्यंत वाडीक जायना म्हूण हें मोस्टली माकुडगासू तीर्थहಳ್ಳಿ सागर सायडाचे आमची गेल्यांची तशी तेन्ना तांकां कुडगास येयले 2 वर्सां पयलीं ह्या माम्मान एक सांगिल्लें आसा तेव्हा कसं म्हळ्यार प्रश्नारी तांणी फोनार निमगेलेले मागेला घरले हांव निमगेलेले न्ही तशें हांव तांणी अपास तांणी फोन केलो मामा घरल्याक आसवा केन्ना येवं का म्हणून येयाची म्हणलें येवन पळयतना अपास येते हेजे प्रकार काही विशय प्रयोग तुमकां सांगला न्हू फुडें वय सांगिल्लो वय आमी त्या मना वर नाशिल्ले अशें अशें अपास तें मागीर ताजे बगीची हें करलें आनी तिका 6 म्हयने भितर वाडीक जाली तशी ज्योतिशान तूं दिशिल्ल्याक मस्त आमकां प्लसय नेगेटीव घटन केलो सगळे उडगास येताची तशी तुम्ही जाल्यार कॉल कर येता वयर तुमकां नंबर दिसता आसा त्या नंबरार कॉल कर न्हू तुमगेले कसलेय प्रश्न आसल्यार खंडीत जावन तुम्ही निमगू येता आनी प्रच्छक म्हूण आसताची नमून नमूनवार तुम्ही म्हणले येता नेगेटीव पॉझिटीव म्हणले ಕೆಲವು ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ करू येताची वय वय त्या टेस्ट करू ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜೆ ಅನ್ನತ್ತಾची ಕಶ್ ಮಂತನ तुमकां तांगेले प्रश्न अंतू एक तांणी निमगिलेले अंतू ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ತकी ते कळता कळता एक इन्सिडेंट सांगता एक नागाबना जीर्णोद्धार म्हणून सांगून तांणी म्हाका आपोवन व्हेल्ले नागाबना जीर्णोद्धार प्रश्न दवरका म्हणून हांव सांगलें मामा ते कशी म्हणारी तुमकां वैदीक भटमामान तुमी तो कोणाक सिलेक्ट करता तोच येवका तुम्ही आपोवन व्हेले त्या भटमामाक मेगेलो समाधान ना जाल्यार त्या पुरा समजायना म्हणून ना तूं यो म्हणून आपोवन व्हेले ते प्रश्न चिंतनार दवरतना सुरवेर प्रश्न राहील कसन म्हणारे म्हाका नाग तृप्ती रस तुम्ही आता कसला जीर्णोद्धारा हात घाल्ला म्हणून नाग तृप्ती रस कसं नाही म्हाका अंत ತೊಂದರೆ म्हण दिसना म्हण सांगलें ना ते पुरा शिथील जाला त्या शिथील म्हणारची की रिपेर आनी पुरा कोण समकट करायची व्हड म्हणटा कसं नाही दिसना म्हाका म्हणून तशी मागीर सूक्ष्म रे कसं जावं का जाल्यार पुरा सांगलें हें केलें जाल्यार कसं जालें म्हळ्यार त्या भटमामाक तें पुरा पावनीशें दिसता ते तशें न्ही त्या प्रश्नाक विंगड जन हाडका म्हणून पोद्वाळागी कसं की हाणू ताण तागेल चिंतने प्रकार कसं पुरा दिल्लें पूरा प्रायश्चित्त प्रेत उच्चाटणे तें हें म्हणून सगळं पुरा नमन्याचें बरोवन सुमार एक 2-3 दिसा काम इत्यादी पुरा कोरून पुरा वेवस्था केल्ली पुरा कोरून तितली करतना एक नागाल एक दर्शन म्हणून कोरका नवें म्हणून जालें सम नागा दर्शन केलें नागा दर्शन करता नाग आवेशार येवन सुरवेर सांगिल्लो कसन म्हणारी हांव तृप्तीर आशिल्लो तुमी ह्या सकट करची खंयचे खातीर केल्लें म्हण निमगेल नागान आवेशार येवन ताका सांगलें तांणी कसन म्हणारी अशें हें पुरो शिथील जालेलें शिथील म्हणारी म्हाका नाग मूल स्वरुपा कशी म्हणारी म्हाका तुमगेलें RCC बिल्डींग त्या पुरो न्हय पोटारे तंप वातावरण उद्दा आशिल्लो जागो बिला थंय हांव बसचें म्हाका तें तृप्ती तुमगेले बाह्य चक्षुके नाग पातोर शिवाय आम्ही असे अंतो भितरी अंतो असे हांव तृप्ती रस आनी काय तृप्ती रस जाल्यार तुमी इतले पुरो केल्लेले तुमगेल मनाक जावन दिशील तुमी केला जाल्यार निजान अगत्य नाशिल्लें मगेल प्रसाद आसा म्हूण प्रसाद दिलो नागान तशी आमगेल मनान तूं तें व्हड मट्टारी जावका म्हण चिंतन करून आमी वचे शिवाय सूक्ष्मारी देवाक कसले जावका तें केल्यार पावता तशी वैदिक अन्य सकड तांगेल कर्मांग प्रकार एक जीर्णोद्धार इत्यादी पुरा जेत्ताना त्या होम त्या पुरा तांगेल कसं शास्त्र प्रकार सांगिल्लें त्या पुरा कोरका म्हणून सांगताची ताजे ಬಗ್ಗೆ मगेल आक्षेप न्हय जाल्यार ही मुख्य मूलतः दैविक चिंतन म्हळ्यार मूल स्वरूप कसन आसा त्या वरून घेवन आयल्यार जालें ओके अनेक उडुपातुलान संजय पै म्हणून आमगेलो कॉलर आसाची नमस्कार 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 उलयाचे आमगेल संजय म्हणून नाव वय कळ्ळें संजय पै म्हणून उलयाचे मिगेले चित्ता नक्षत्र कन्या राशी मिगेले कशी काम आणि कशी प्रॉस्पेक्ट आता कसं करतास मामो कसलं कामार आसा हांव कंपनी काम करता सर बायल गांवांत गी म्हळ्यार परगांवांत गी वंगा जुडपान तुजी नाही नाही हांव बेंगलोर हां आता कामा ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कशी निमूचे नाही कशी असता म्हणून म्हणल्यार काम चेंज करता आता आशिल्ले कामा ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार काम चेंज कोरकागी हेंच कंटिन्यू कोरका हेंच कंटिन्यू वय आमचो लायक कशें सांगता मी टायम
तुमगेला तक कुंभ राशि इली कुंभ राशि रवि बुध योगस तगेलोट शनियस पंचमाधिपति जावनशिले बुध लग्नारस एक कसमण सप्तमारी मांद्यली कर्माधिपति चतुर्थारी चंद्राल वट्टुस जले तुमगेला कामिया लायकस कसने माक बदल सुका म्हणून सांग मन दिसना माम हे काम लायकस आणि मुखारसून तुमका अंतूच बरे पण जाता अंतूच तुम्ही वची येत पंचमाधिपती जावन बुध तुमगेले लग्न राहील निमती विष्णु सानिध्य म्हणारे वेंकटरमणू राम कृष्ण इत्यादी देवाक कुलदेवाक तुम नित्य स्मरण करून प्रार्थना करून वर्षावधी दर्शन घेऊन प्रार्थना करून तुमका पुरा विषय बरे पण जाता एस धन्यवाद तशी तावळेक जीर्णोद्धार विषय सांगतो होय तशीची विंगड केलव पडी कश म्हणारी ज्योतिषी म्हणले कुले केलव जन वागवाद आहेत ताचे जावन तुम्ही कोणाके अपोच नाही तुम्ही आणि जावन निघमुचे येऊचे मागिरी वागवाद जाता तसल कसले उडगास ती मस्त घटन जाता घटन जाताची घटन जाता ते आम्ही सगळ मना दोन घेऊन बैसनाची ಎಲ್ಲರಿ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ म्हणारी ಕೆಲವು ಕಡೆ तुम कसला निंबूच म्हणा प्रमाण ह्या मुखांतर तुम्ही एक संदेश दिला तांका कशी येऊ का कसला येऊ का वय मुक्की जावन कशी म्हणारी पुढे त्याच्या पुढे एक कॉलर आला उल्लो आता कोडेला तुला त्रिविक्रम म्हणून आमगे कॉलर सर नमस्कार नमस्कार गोपीमठ माम नमस्कार प्रभम नमस्कार मेगेले वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र 29 जाला मेगेले 29 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ CA ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಸರ್ मागीर ಸ್ವಲ್ಪ फ्युचर म्हणजे थिंकिंग चढ आयडियाज तशी कशी करूया तुम्ही थिंकिंग कशी कसा पडला प्रश्न विचारा विषयी ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन चढ असं वय वय आलोचन चढ करता मग तशी आता तुम्ही वल्डिका निजलावा नाही नाही आणि जाऊ का म्हणजे CA फायनल ಅಂತ सांगत काम मारस तशी CA फायनल करता 29 ವರ್ಷ वय वय आता कंचे सीएल अंडर काम करता असावा झाला वय आता काम करतस तशी CA फायनल एक्झाम बरीतस विद्यानी पुरा तुगेल समास जाल्यार कसं जाला म्हणारी चंद्र षष्ठार चमकेला निमती तुका मन दृढ ना करेक्ट करेक्ट ಏಕಾಗ್ರತೆ ताजी खातीर ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸು ನಾನೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ कसने ಸ್ವಲ್ಪ कसा इत्यादी घेऊन मनाक दैविक चिकेची गट्टी करून घेऊ का ताजेवट तुमक कुलदेव कंचे स्त्री शक्ती म्हणारी महामाये तशी कसले आसच्या पुरो आदिमाये शांतादुर्गा विजयदुर्गा हा स्त्री तशी त्या तिगेल अनुग्रह तुमक जाव का आणि कसन म्हणारी धनुराश येयली नवमस्थानारी मांद्य येयली त्याला मी तुमगेले मलगडा संबंध पडलेले ಸ್ವಲ್ಪ चिंतने म्हणारी वार्षिक श्राद्धाक भागवहिसून घेवचे इत्यादी कसले भिवची तसले कसने विषय काय ना ओव्हर थिंकिंग एक बग कोरनुकाची मनांत दृढते आणि एकाग्रते इत्यादी दोन शांत रीती जीवन केले म्हणजे कसने भविष्यांतू आपत्त म्हणून सगळे येवची तसल कसने ना नॉर्मल जावन अस अजके चेड पळोक म्हणजे कुंडली जातक पळून संक जाता आणि तू भिवची तसल कसले विषय ना एक्झाम अंत तुका चांग रिझल्ट येवची साध्यते अस बर जाता धन्यवाद धन्यवाद तशी तुम्ही हाजी मुखांतर तावणा म्हणताशला वय म्हणारी मस्त जनाक एक आलोचना क्रम कशी म्हणारी त्या बद्धगी एके सम्मगी पट्टीगे म्हणजे हांव सांगचे नाही एक प्रश्नाचे म्हळ्यार तो होड नावादीक जावन आशिल्लो तसले एक जनाक पुरा जनांनी लायक करचे तशी शिकून आशिल्ल्या पुरा जनां लागीं विद्या आसता आमकां तागेले वयर नंबीक ना म्हणलें ताण सांगिल्लें आमकां ते खंडितय लागना ताजी नमकी परिणाम आमकां जायना जाल्यार पूर्वाग्रह पीडित जावन खंयचे एक ज्योतिष जावो खंयचे एक मनशा जावो पूर्वाग्रह पीडित जावन आक्षेप करचे ना तो शिकला म्हणल्यार तागेले कसल चिंतन म्हणून सांगना प्रामाणीक जावन ते घेव का ताजे बगे आलोचना कर का आनी ताजे काय वैर कसन म्हणारी आमी नमगून येवचे मुलखे दर्शना म्हणून अशी थंय एक ಗಳಿಗೆ निमगिल म्हण जाल्यार आमी आगेल बगे चिंतन करता आपल्याला योग्य वे एके ताणें चिंतन करून ते आमी अनुकरण करचे योग्य म्हणून थंय एक फायनल करून घेवेत तें सोडून तो मनुष्य आमकां तितली हें दिसना म्हण तशी त्या टायपार जज करवचे ना तशी मागीर एक प्रामाणीक पुरोजनाक एक कसन सजेशन हांव म्हण न्हय खंयचेय ज्योतिश जावो तो तागेले मट्टार विद्या शिकून आसता ताका एक स्थान ताका एक गौरव आसता ते गौरवपूर्वक जावन त्या ज्योतिशाक पळोवन घेवका पुरोजनांनी
केलोपाटी कसं आहेत म्हळ्यार त्यांनी सुरेखाची अमकी विशयारी उत्तर येऊ का म्हणून तांगेले एक्सपेक्टेशन असता वय ते येनी म्हणले कुठले तांगे समाधान जायना अनेकला वचून थंय खंय ते उत्तर तांगे त्या उत्तर मेल तांगे जावक आशिल्ले वय. येतोल तरी मिता वचा आमी ते चड सोयरिके विशयार न्ही वय वय मेळामेळी जावक आसता वय. तुम्ही ना म्हळ्यार अनेकला वचून ताणी ना म्हळ्यार कोण आस म्हण तेदोल ते तसले एक मस्त पडोवचें तुम्ही मेळा मेळ म्हणटाना एक विषय उडग आसलो आमगेलो अशी लागगी गांवचे एक मामू तागेले दुवेले तो ज्योतीश शिकला जाल्यार वत्ती परानाय आमगेल्या वरनी तो घरकडचे पळयतालो तागेले दुवेल खातीर मस्त सरीक घेवन आयलो मेळा मेळ खंयचे येनी एक मेगेले कसन म्हणारी एक एवरेज ग्रहमित्रत्व ताराबल नाडीबल असं म्हण जाल्यार मागीर कसने मारक कसने ना म्हण जाल्यार मुखारशी येता म्हणून मेगेले एक अभिमत ओत्ताय न्हय तशी त्या मनशान कशी म्हळ्यार ना तशी 30 वयर मार्क ना जाल्यार हांव बिलकुल करना म्हण तागेले हें तशी मेगेले सुमार एक 25 जाता घेवन वयन अच्छा पुरो हांव सांगचें मामा तितली पुरो पळोवन घेवन बसका म्हण एक एवरेज पण म्हळ्यार देव आसना देवाल पांय म्हळ्यार दोन मुखारशी येता म्हणून ताका ओप्पिगे नाशिल्ले कडेर एक जाता घेवन 32 मार्काक जाताक तो पळोवन घेवन आयलो पदवळाला दाखोवन ताणें येस म्हणलें पळय वो कसलो सांगता पळय म्हणून मेगेला घेवन येता आसतना ताणें ते दीस घेवन येतना हांव सुरवेर जाताक पळय न्ही सुरवेर राशी दवरली राशी दवरतना म्हाका तें नाक्का म्हूण आयलें मामा तूं कसन घेवन आयला हाजें नाक्का म्हूण सांगता म्हाका म्हूण अक्का सांगचें तूं खंयच्या आदारार सांगलें हें पेळ्ळा मेळ्ळेस पुदवाळान पास केला तूं नाक्का म्हूण कशें सांगता म्हणालो म्हाका आयले राशी प्रकार जाताक पळयत म्हणटना मेळ्ळा मेळ्ळेस वय जाल्यार कसं की आमकां अलौकीक जावन एक प्रेरेपण येता आसा मेळा मेळे ಬಗ್ಗೆ कसने सांगना तू एक काम करे मुल्के दर्शनारे काही निमगन मुखारशी येता देव पुरा काही वयर न्हू म्हणून तो ज्योतिशांनी फॉलो केले मागीर त्या पुरा निमगेचे अगत्य म्हाका दिसना म्हणालो तुगेले इश्ट तुगेले मना कसन समदिसता तें करी मम्मा मेगेले प्रश्नांत शैलीम ते हांव तुका सजेस्ट करता आक्षेप ना मेगेले वत्ताय ना कसने ना म्हाका कशी सांग म्हण सांगता तितलें सांगता म्हण जायत पुदवाळान करी म्हण सांगला ओके मुखारशी येता म्हण मुखारशिले हांव तुका सज जाल्ली म्हणारी एक बेजारा विशय सगी 8 म्हयन्यार ते चेल्ल्याक अवघड जावन तो विधिवश जालो पर दैवाधीन जालो म्हाका हे विशय गोतनाशिल्ले एक कालानुसार 1-2 वर्सां मागीर तो माम मेळटना बारीक नम डिप्रेस्ड टायप आस मामा मेळ गुर्त मेळ उलयलो मेळ्ळो कसो न्हय म्हणालो कशें आसा मामा इतू तूं एक बारी डल्लशें दिसता बीप शुगर जो चडला कसो तशें ना मम्मा ते सोयरिके विशयार जायन म्हळ्ळा न्ही जाल्ली अशें जाल्लें तेन्ना म्हाका मन आयलें ओ तशें जाल्यार जातक ज्योतिश इत्यादी पट्टी म्हण सांगून हें करूं जायना आमकां एक कसो न्हय म्हूण आयली म्हणजे तांतू विंगड कसो एक रिजन आसचें पुरो मेळ्ळी म्हळ्यार 100% मेळ्ळे आशिल्लें जावका म्हणून कांय ना मिनिमम कसो आशिल्लें आसा तें जावन न्हू आस म्हण जाल्यार आमकां कोर येता म्हूण सांगून दैवीक प्रेरेपण दैवीक जावन देवान प्रसाद दिल्ली म्हणजे मुखार सुचें अड्डिना तशी ज्योतिषी म्हणची पट्टी न्हय खंडीत सत्य आमी ताका करेक्ट फॉलो केले म्हणजे आमकां ताजे करेक्ट रिजल्ट मेळटा आता एक सहज जावन एक वीक्षकांक एक प्रश्न येईल म्हणले की आता तुम्ही म्हणताना एक पदवळान असं म्हणलें प्रश्नांत तुम्ही ना म्हणयलें अनेक कडेन काही किंवा असं म्हणलें हें पूर मस्त कडेन भोवल्यार कन्फ्युजन चड जाता कन्फ्युजन चड एक दोनी एक मनशा नमगुका सेकंड ओपिनियन म्हण एकल्याला देव निमगुका मागीर पुरा देवाल पांय म्हणा दवर मुखार सुका मेळामेळी म्हणजे फायनल न्हय मेळामेळी जावका बाकी विशय पुरा घरघराणें चेल्ल्याल विद्या बुद्धी त्या पुरा पळोवन मुखार सुका आनी विंगड विद्यास प्रभाव आता तुम्ही आता एकलो कुंडली पळोवन सांगता म्हणलें की मेळामेळी की कसली एक फल आनी एकलो राशी पळोवन सांगता आनी एकलो शकून पळोवन सांगता आनी एक दर्शनार सांगता आनी एक संख्याबल सांगता कितले एक महत्व आसा ಒಟ್ಟಾರೆ कसं म्हणारी त्या वेळार प्रत्येकालांनी सांगता जाल्यार एक तांगेले एक मेळामेळी निमित्त कसं उत्तर येत की त्या सत्य जावची चड की हांव अंत मस्त नमगुची कसं म्हळ्यार शकूनाक एकलो प्रश्न निमगुता येतना ताणें बसताना एक तो कसं एक आमकां शकून दाखयता एक त्या मोमेंटार आमकां कसं एक शकून दोळ्या पडता त्या प्रश्नाक मस्त पूरक जावन आसता हें म्हगेलो अनुभव इथे म्हळ्यार एक साने एग्जाम्पल हांव शकूना वयर ताका जजमेंट दिलेलें एक मनशाक गँग रेंज जावन मस्त प्रॉब्लेमार जाल्लो तागेले पय्या बोटाक कशेंच जाल्ला म्हूण तो निमूच आयलो तागेले संबंदीक कोणगे तागेले बायलगी कोणगे निमूच आयलें यशस्वी जाल्ला गँग रेंज जाल्ला आगेल्यान जातकान पळोवन कसो परिहार पळय म्हूण परिहार पळयतना कुजा संबंध पळयल दोश इत्या जोर आसतना तेच टायमार
एक सांचेरडू पायार टोंक करून मेगेल्याद्राक एक पण त्याकडचे मुखालो तेदना म्हाका मन आयलें कसन म्हणार हें गँग्रीन वयरता ತೊಂದರೆ जाता तू आत्ताच हें बोट ऑपरेट केले म्हणजे पाय वरत ना म्हणजे पाय्याक आपत्ती येवची साध्यते चड आसा डॉक्टराला करेक्ट कन्फर्म कोण या करी म्हणून ना डॉक्टरान ते वखदार समजाता म्हणून सांगला तशी हांकां तांणी सोडले 1 महिन्यार कडेन तागेले पाय्याचे अर्ध भाग काडका पडले ते शकुना वयर हांव सांगिल्लें तशें हांव तुमकां सांगचें प्रश्न इता चिंतन करतना शकून मस्त आमकां एक सहकार दिता म्हणून म्हगेलो अनुभव तशी तुम्ही आता लाईव्ह पळयता आसतना मस्त जण कमेंट करता आशा पुरो युट्यूबात की फेसबुकांत की तुमकां एक फोन नंबराचे एक ऑप्शन दिला थंय करून फोनाचे एक अवकाश तुमकां सर निर्माण केला म्हणाली केलो पटी कमेंट करतना प्रश्न स्पश्ट जावन आसना आमकां अर्थ जायना अशें बरो की तुमी सांगिल विंगड आमी सांग अर्थ कोण घेतील विंगड अशें बरो ताजे कितें सुलभ देव तशी लाईव्हान तूं एक फोन नंबर तुमकां वयर डिस्प्लेन दिसता आसा ते फोन करायची खंडीत जावन प्रभमाम ताका समंजस जावन आशिल्लें उत्तर दिता एनी टायम तुमी 8 गंटे टायम आसा तुमकां ताजे बस फुडें कॉल करायचे एक अर्द घंट्याचे कार्यक्रम व्हरला तेचे आतां तुमी जाल्यार मस्त दर्शनाक नमून आयले बरें कशें दिसता तुमी एक थंय तुला प्रसाद घेवन उडगास करून देवाला उडगास करून सांगून वापस तांकां खंय जो डावट आसा म्हणजे जाल्यार एक सेकंड ओपिनियन घेवच्याक वय आमी प्रश्न चिंतनार अशें पळोवचें आमकां समंजस येस समज म्हणून सांगून जाताकारी प्रश्न राहिले म्हणजे जाल्यार तुमी दर्शनार प्रसाद घेवन मुखार या म्हणून इता म्हळ्यार तागेले चक्षून तो मस्त दिसता आमकां खाली आमगेले चर्मचक्षू तागेले ज्ञानचक्षू तशें जाल्यार देवान वय म्हणून सांगले म्हणजे जाल्यार आमी सांगिल्लें समजता ना म्हणजे जाल्यार ओडोड विशय सकड येताना जीवना ಬಗ್ಗೆ आमी सಣ್ಣ सಣ್ಣ मिस्टेक जावन कशें ತೊಂದರೆ जावचें ना आमगेल्यान ती यस म्हण आयला री म्हाका सम म्हण दिसता देवाला प्रसाद घेवन मुखारशे म्हण तितलेशें म्हगेले एक अनुभव तशी तशी मस्त कितली वर्स जाले प्रमाण तुमी अशी प्रॅक्टीस ज्योतिष सांगून ज्योतिष हांव सादारण 93 ಅಂತೂ शिकू सुरू केलेलें लागीं 20 वर्स जालें वय 30 वर्सां लागीं जालें 30 वर्स जाल्यार हांव सुरवेर एक 10 वर्स 15 वर्स खंय भायर सांगानी घरा भितर घरकडची मात्र पळोवचें न्हू तो बशें आशिल्लें मागीर म्हगेले हितैशी फ्रेंड्स आनी लागीं गांवतले तांगेले ओत्ताया खातीर मागीर भायर सांग सुरू केलेलें आतां पूर्ण प्रमाणार म्हणल्यार हांव हेंची करतास वास्तू इत्यादी ज्योतिष्य वास्तू एक पूरक एक शिकताना एक शिकूका जाता एक शिकली म्हणजे पुराचे एक लिंक मेळटा आनी एक समर्पक जावन एक वेवस्था एक इदम इत्ता म्हणून सांगून जज करूं जाता ओके आनी एक निट्टे तुलाना रामनाथ किणी म्हणून आमगेलो कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार मैम उलयच निगेल चेरडाले चित्रा नक्षत्र तुला राशि आरोग्य विषय स्वल्प चेरडाल नाव कशी रघुनंदन म्हणून वर्ष 5 वर्ष ಅಲ್ಲ 5 4.5 ತಗೊಂಡು 4.5 5 ವರ್ಷ ಕಸನ್ ತೊಂದರೆ ಸ್ವತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಜ್ಬಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಲ್ जाता तातवळी ಸ್ವಲ್ಪ खांकी ताप येवचनी असं म्हणतात हक्क कसन म्हळ्यार म्हाका वृश्चिक राशी आयिल्ली निमती राश्याधिपती सप्तमारी चंद्रालोट आशिल्ली निमती हक्का हृदयांतू म्हळ्यार श्वासकोशांतू इन्फेक्शन एक कपाबाधे असल्या वरी त्या खंय दाखून आयिल्ले म्हळ्यार चतुर्थांतू रवी बूदू शनी ಒಟ್ಟು आशिल्ली निमती ताण केवची आहार पथ्यांतू तेल्ला अंश आनी तिखसाणी अंश चड आशिल्ली निमती पोट्टान ಸ್ವಲ್ಪ पित्त क्रिएट जावच्या पुरो जल निमती तागेले सुरवेरी आहार पथ्य समकोरका माम आहार म्हणत तितले तिक्षी दिनाची मामा मी तेल्ला काण खावचे सगी ना तितले ना तेल्ला काण खावचे ना म्हण जाल्यार तुम्ही एक पंत कसं कोरका म्हणारी हे चेरडाक आता नेबोलायज आनी करची तसल कसं नाही तितले सिरियस असवे ना बा तशी काय ना देवा दयन तशी जावचे नाका तशी काय ना तशी ना म्हण जाल्यार तुम्ही हक्क कसन म्हणारी नाटी मद्दू आमी तुम्ब्या पल्ला रोस म्हणटाची त्या तुम्ही एक महिने एक पंत दिवन एक पंत समची वंकायले म्हण जाल्यार आरोग्या ಬಗ್ಗೆ कसं ತೊಂದರೆ चढना इथे म्हळ्यार चतुर्थारी रवी बूद अस स्वक्षेत्र क्षयनी जाल्यार ते प्रॉब्लेम नाही जाल्यार आता ಸ್ವಲ್ಪ सप्तमारी लग्नाधिपती लोटू आशिल्ली निमती ते ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ म्हण हांव सांगचें ते कितले काळाच्या परमामे ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ हे कसं नाही ತೊಂದರೆ नाही ऍक्च्युअली तुम्ही एक नाटी बद्दाक हे केल्ली म्हण जाल्यार एक 2 महिने भितर नॉर्मल येता चेरडू हुनूत पिवका
आणि त्याला काण चढ दिवच्या नाज्या आणि महिन्याक पण तुंब्या पलरोस इत्यादी ते दिवका प्लस एक सुब्रह्मण्याक नागाक आणि प्रार्थना करता आयले म्हणजेला जाल्ले विंगड कसने ತೊಂದರೆ ನಾ ಅಂತ ಸಮ ಸಮ ತಕತ ಯಾಜಿ ನಿಮಿತಿचे ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಓಂಕಿ म्हळ्यार तेंची मामा पोट्टा ಅಂತ एक्स्ट्रा पित्त क्रिएट जाता त्यातनं तशाला निमती त्यापुर आमगेला आहार पत्त्याचे व्हेरिएशन त्या होड कायल म्हणून नाही ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ त्या तुम्ही अंतू सम करून घेवेत ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ओके धन्यवाद ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ कश्मळारी आम्ही परिहार आणतो देवाला एके मलगड्याला संग छोटूचे आरोग्य संबंध पहिले औषधे होय सांगचे होय अनिवार्य तिथे म्हणारी मी गेले एक अनुभवार हांव सांगचे तुमका मस्त जनांना प्रॅक्टिकल जावन थिंक करनाची मेगेल पूत वाजिना कसल दोष पडलाय म्हणून जातक प्रकार नाही जातक प्रकार दोष आयल निमती वाजिना त्या सम जलरी अंगई हुण्ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ म्हणून घरा भितरी तुम्ही बायल बा म्हणून आवस बापूस कशी असायची तुमगेला जीवनक्रम कशी अस टीव्ही पळोवचे मोबायल पळोवचे त्या पुरा कशी अस त्या पुरा सुरवेर निमका जाता तेन्ना मेगेल पूत वाजिना म्हणारी आनी सगळो दीस टीव्ही जोडान दवरून बसले तागेल मन त्याकडे आकर्षण जाता मागीर विंगड आमी जातका विशयारी एका दैवाक आनी भुत्ताक दुरसून प्रयोजन ना घरा भितर आमगेल जीवनक्रम आम्ही कशी चलताची तशीच आमगेल चेडून चलताची मेगेल आचार विचार सत्कर्मार ह्या असं म्हणलेला मेगेल पूती तशी चलता तशी ती सुरवेरी हांव मेगेला जिवनांत एक नियम म्हण करून घेवका तेन्ना चेडवांक ऑटोमॅटीक नियम येता तशी ती आहार पत्ते इत्यादी पुराय तशीची सकाळी उठान आमगेल सात्विक आहार सेवन करका ताजे वयर आरोग्य विद्या बुद्धी काही तशींची टीव्ही मोबाईल जावका ताका एक लिमिटेशन तशी त्या करता येवका आमगेलो अनेक कॉलर आसा राजेश किणी म्हण सांगून नमस्कार 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 उलयच उलयच बदमा हांव राजेश किणी उलयता बॉम्बे देखून उलयच मिगेल चल्ले विषय निंबूद आसले म्हणजे चल्ले नांव आदित्य किणी तागेले आतां सम हॉस्पिटल इंजिनियरींग जाल्लें तो कामाक खातीर ट्राय करता आसा ते केन्ना काम मेळटा की काम मेळचे वेळ असले कसं इंजिनियरिंग खंयची विशय खंयची ब्रांच तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन शिकून किती टाइम जाल्ला 6 महिने आता एक 6 मास 5 मास जाले तागेल नक्षत्र कसं नाही गोत्ता सगी वय तागेले स्वाती नक्षत्र तुला राशी चलो बॉम्बे तो आसवा किणमा वय बॉम्बे ह्या प्रश्नाक वृषभ राशी निमती कर्मस्थानारी रवि बुध शनि आसाची ओके वा खंय शिकला थंय ताका काम मेळची योग प्रबल जावन आसा अच्छा एका थंय कॅम्पस इंटरव्यू तसल कसले येऊ साध्य आसा कामा विशयाक कसं तोंदर जायना तुम्ही प्रयत्न करायची हाजे प्रकार कुडले जाता इत्या म्हळ्यार लग्नाधिपती शुक्र एकादशार आयलो कर्मांत रवि बुध शनि आयल्यांची लग्नारी चंद्रनी कुज आयलो जे तोंदर जायना तुम्ही कुडले प्रयत्न करूं एक कसन मन वृषभ लग्नाक बाधाधिपती जावन आशिल्लो बुध कर्मस्थानार बशिल्ले ते तुमगेल्या कुटुंबांत एक दैव म्हण आसच्या पुरो आमी ताका पंजुर्ली म्हण सांगताची तुमगेल मूल खंय म्हण पळया थंय आसवा पळया ना म्हणजे गांवांत तुमगेले एक वेंकटरमण देव एक वेंकटरमण देवा संबंध पळयल्या जाग्यार तुमगेले एक घर आसच्या पुरो थंय वचून त्या देवाक प्रार्थना केली म्हणजे अनुग्रहार कुडले जाता माम अच्छा आमगे मूल स्थानात नाग 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 बनेक आसा ताका आमी व्यवस्थित पूज करता आसा ती कंची गांव कंचे आहे किणमा आमगे कोडी कुंदापूर थंय तुमगेले वेंकटरमण देवस्थान आसवा पळया वय आसा वेंकटरमण थंय तुम्ही वचून एक पण प्रार्थना करून येवका तुमकां तो जाग्याक एक तुमगेले कुटुंबा संबंध पळोवसो देव सो दिसता तागेले अनुग्रहार जाता ओके ओके थँक्यू मामा थँक्यू जयत किणमा धन्यवाद तशी आता अशी एक जनरल जेवण निघू जाला प्रमाण आता एक तुम्ही खंय तो शिकवण केला थंयची जाग्यांचो जावचे चान्स आसा योग आसा म्हणल्यार खंयची आदारार सांगले म्हळ्यार नाही खंयचे आधार म्हणले आता ताका मनस म्हणले की विदेशा वचूं का म्हणून सांगून तेन्ना तुम्ही कशी पळयताची आता तुम्ही योग सवय विदेशा वचूं का जाल्यार आता एक राशीन तूं एक प्रश्न येईल म्हणले की विदेशा वच्चा मन आसा विदेशा वच्चाक हें जाता ह्या प्रश्नाक विदेशा वच्चा ताका मन आसल्यारी वच्चा जायना इत्या म्हळ्यार योग ना राहु वेस्थानार आयलो प्लस आगेल सात्विक इत्या म्हळ्यार पंचमाधिपती बुध
पंचमाधिपती बुध जल निमती लग्नारी चंद्र अशिल निमती तक बायलगाव वच्चानी योग मस्त उणे ताणे गावांतूच उद्यम कोरणे काही उद्योग कोरणे चेड चेड वच्ची येतं मागीर मुखारसून सध्या तागेलांतू तसल योग दिसना म्हाका मुखारसून फुडें येता. ओके अनेक कॉलर आदित्य म्हणून सांगून कोडेला तुला नमस्कार 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 उलयाची नमस्कार मिगेल नाव आदित्य किणी म्हणून उलय मिगेल इंजिनियरिंग दलान मात्र आणि हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम प्रिपेअर करता सर नॅशनल लेवल एग्जाम ते एक मिगेल सीट लायक कडेन जावच्या पूर्व म्हणून निमगुचे आशिल्लें. ओके तुका नक्षत्र जाव गोतस की तुका आद्रा नक्षत्र मिथुन राशात कसा निमगत तुम्हें मिथुन राशी तागेले लायक कडेन काम जातो लायक कडेन काम न्ही लायक कडेन सीट जातो म्हणून सीट जातो एज्युकेशनाक वय वय लायक कड्यान म्हणारी तू खंयची अर्तार निमगेलेलं कळ न्ही म्हाका म्हळ्यार प्रिमियर लायक मस्त लायक इन्स्टिट्यूट जातो म्हणून त्या नॅशनल लेवल एग्जाम न्ही टॉप कॉलेजीस जातात IITs तो म्हळ्यार तुगे हाजे प्रकार बाधास्थानार गूर आनी शुक्र आयल्यांची चतुर्थाधिपती गुरु सप्तमार आयलो चांग जाल्यार बाधास्थान तेंची ते गुरु आयलो जाल्यार ती तूं ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರ್ಕಜ ತಕ್ಕ अनेक कसन म्हणाल तुमगेल्या कुटुंबांत नाग म्हणस तू नागा प्रार्थना केलेल्या सिगेद्दोळू लायनार आसू आदित्य हॅलो हॅलो हा बट आमगेले नागू मेन कहीं अस म्हणून गोत्ता मिगे तागेल नावारी आम्ही तांडत कूडले मंजेश्वरा पूज बांधला म्हळ्यार वर्सा प्रति वर्ष जायत म्हळ्यार अंत प्रश्न चिंतना रे म्हाका नाग राव अष्टमर आयलें ती नागाला कोपू म्हणता तशी हांव निमगेल्या नागा प्रार्थना केला हांवें म्हणून तुमगे नागू तुम्ही शोधन कराची सप्तमारी गूर आयिल्लीं ती हे करता तुमकां दैवानुकूलता आसता जाल्यार बाधास्थानारी आशिल्लीं ती तागेर शुक्र आशिल्लीं ती तुमी ಸ್ವಲ್ಪ नागा चिंतन दैवीक चिंतन कोरका मंजेश्वर देव होडूची ताका आमी प्रार्थना करताची तुमी प्रार्थना कराची तागेल्या अनुग्रहार तुमकां नागाल स्थान मेळच्या पुरो ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न कोरका पडता प्रयत्न जाल मागीर अक्का मुखारसून चांग सीट मेळची साध्यता आसा जाल्यार आतां तुमी नागाल अनुग्रह आयले म्हण जाल्यार अक्का कूडले लायक मेळटा जायत मगेरी आता अर्जंटाक मंजेश्वराक असने पूज करू नाही तुम्ही आता बांधला म्हणा ते वत्तासा की खाली बांधून सोडला नाही नाही आमक गोत नाही ता एग्जामाक ताका एग्जामा प्रिपेअर करता असतो ताका 2 महिने भितर एग्जामच समा तुम्ही मंजेश्वरा दुड्डू बांधला म्हणारे ते देवाल बांधला ता दत्त कूडले सुरेरी बांधला आम्ही तसं नाही तुम्ही म्हणारे बांधून सोडला की तुम्ही ते देवाल वत्तासा की कसं नाही म्हणून वत्ता म्हळ्यार गांव येता आम्ही बँगलोर अशे प्रोसिजर सम नाही माय इथे म्हणारी देवाक कसने जावका म्हणना तो नित्यानंद नित्य तृप्तू आम्ही वचून आमगेले कष्ट सांगून एक किंचित दिल्ली म्हणजे तो ऐकता दूर दाखवून बैसून ते सेवा करा म्हळ्यार ताक ते अगत्य ना मगेले एक आलोचना तशी जाल्यार तुम्ही वचून ते प्रार्थना करायची ताक शरण येवका देवाक आयले म्हणजे तागेला तागेल पायी मुळे आमगेल माती दवरली म्हणजे तो आमकां उद्धार करता दूर दाखवून बैसून तुम्ही चिंतन केलेलं वाईट म्हणलेलं नाही त्याला करेक्ट प्रोसिजर त्या नाही माही तुम्ही तई वचून प्रार्थना करायची तागेल अनुग्रहार बरेपण येताले आता सद्याक तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न कोरका आता कूडले लेखील तितली चांग सीट मेळटा म्हणून सांगची वरी ना थँक्यू तशें 15 मिनिट वरला कोणाक कॉल करू असला री खंडित तुम्ही कॉल कोरेत तवाडी कसं डिस्कशन करता आशिल्लें ब्रह्मा आमी हेंची अंगई हुण्ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ म्हणून तशी सुरवेरी प्रॅक्टिकल असताना प्रश्न ओटूच आमी प्रॅक्टिकली जावन थिंक करता प्रॅक्टिकली थिंक करता सुरवेरी आम्ही आकलो निसर्न पडलो म्हणले कुठले ताका कोणे माट केला म्हण निमुच्या वची नाही सुरवेरी कशी पडलो म्हण आम्ही पळोवका मागीर आमकां आन्सर मेळ्ळी जाल्यार मागीर अलौकिक देवन आशिल्लें कसन म्हणून पळोवच्या वचका तशी चेरडू शिकनाची चेरडूला आरोग्य समना येवची कॉमन क्वेश्चन मेगेल्या मस्ती येताची सांचेरडा घेवन ಈ ಚೆರಡು ಅಶೇಷಿ ರಾತಿ ರಡ್ತಾ आणि खांगता ते बुत्ता प्रयत्न ते पुरा कसने बाद आसवा पडले म्हणून त्या पुरा कसन म्हळ्यार एक्चुअली ने बुत्ताचे मेल्लेले त्या पुरा आसच्या पुरो सुरवेर तिगेले आरोग्य ಬಗ್ಗೆ आहार कशी दिताची ते पळोवका आहार सात्विक आहार सेवन कोरका
केदना घरकडच्यान सात्विक केल्ली म्हणजे चेडूय सात्विक ऑटोमॅटिक जेवण करताची तशी देवस्थाना जेवण घरकडचे जेवण तें पुरो चांग राजसिक तामसिक आहार सेवन जाल्यार आरोग्य ऑटोमॅटिक जावन वायट जाता मागीर खंयचे ग्रहाक दुरसून प्रयोजन ना आनीक जनरली निमगूच म्हळ्यार आतां एक खंयचे एक सेवा बांदचे म्हणजे ಕೆಲವು जन कशें म्हळ्यार भिवून म्हळ्यार मनांत एक भंय आसता एक सेवा बांदला जाल्ल्या म्हूण ಕೆಲವು पटी वच्चा अवकाशूय मेळना आतां फॉरेन आसची इंडिया येवचें जायना त्या विशयी विंगड आमकां वच्चा अवकाश आसला रे एक नाम आतां कितें खंय जो सेवा बांदून सोडया ते कितली सम्मा कितली चूक म्हूण तुमकां दिसता ते म्हणारी तांकां निजावन वच्चे साध्य ते आसून तांणी वच्चे अशी बसल्यार ती व्हड अपराध जाल्या निमती तांणी मॅक्झिमम वच्चा ट्राय करका इन केस बायल गांवांत येवचें जायना तुमी सांगतना म्हाका आनी एक इन्सिडेंट एक उडगास आयलो एक आमगेलो मामू लागीं गांवचो अमेरिकान तुगी इंग्लंडांत तुगी कामार आसा तागेले एक जाताक दाखोवन हें करतना प्रश्ना चिंतन नागा कसं की तूं सांगून दवरलेलें बाकेस म्हणून तूं सांगता म्हणून सांगलें ना आमी पुरा नागा पुरा करच्यांनी पुरा केला अमेरिका दाखोवन तो वर्साक पंत दुड्डू पेटयता ते पुरा जेतास ओके जायत सांगला जाल्यार जाल्लें नागालची काय समाधान दाखयता म्हाका म्हणून सांगलें जायत पुरा जालें तागेले कामा ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ बरे कशे पुरा नागान तृप्ती केल्यार आसा पुरा विंगड नागाल तुमी तूरता म्हाका कसं विचारून हांव विसर नासच्या पुरो हांव चिंतन करून हें करता म्हणून सांगून दोळ दांपून ताणें सोडचे भितर ना आगोता दिसनी काही तसल सकड निदर्शन वय तशी एक कॉलर आसा वेंकटेश प्रभू म्हणून सांगू नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची ऐकात उलयाची मिगेल नाव ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡು ಉಲ್ಲೈತಾ ಕಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಮ್ಗೆ मिगेल पुತ್ತಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಶಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರಭು ಮಣು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಅಜಿತಾಸ ಮಿಥುನ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ एज्युकेशन म्हळ्यार कसं विशय रे मुखार फर्स्ट पी यू होय मुखार सून कसं नसतं म्हणून फर्स्ट इयर पी यू तो अजितास मुखार इंजिनियरिंग घेवची की ना अशीची हे ग्रॅज्युएशन करची की म्हूण निमूया म्हणून माम खंयची उद्योगार आसा हांव भाशा आशिल्लो VRS घेतले मामा आतां एक 4 वर्सां फुडें हक्क कसन म्हळ्यार सुरवेरी विद्या समस जाल्यार हाका बायले सकट डिस्टर्बन्स कंडापट आसा एकाग्रताक मस्त उणें आसा जाल्यार निमती हाणें मन केल्ली म्हणल्यार इंजिनियरिंगा वच्ची कांय तोंदर ना जाल्यार हागेले मनांत एकाग्रते कोरते आशिल्ली निमती तो वत्त गिना म्हणल्यार डावट म्हाका कळ्ळें देवाले कसं तोंदर म्हूण सांगना ताजे तुमगेले नागा काही पांय पडका मनाची एकाग्रता इत्यादी पुरा सम केल्ली म्हणजे हागेले एज्युकेशन चांग आसा कांय तोंदर ना ओके मामा काल म्हळ्यार आतां ताका SDM ಆಗಲ್ಲ हां चिकेची SDM ಅಂತೂ ತಂಗೆಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ವಜ್ಜಿತ असतो मंजुषा ಅಂತೂ ओके बाह्य चटवटिके उणी केल्ली म्हणजे म्हळ्यार तशी सांगची न्ही चिकेची पाठ आयकतना पाठू आयकू का तशी त्या टायप मनांत एकाग्रता दवरून चांग चिंतन करून केल्ले म्हणजे जाल्यार चांग आसा बिवची तसल कसं ना मन आनी सम करून घेतली म्हणजे जाल्यार हाका लायक आसा ओके ओके थँक्यू नमस्कार 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 मस्त जणांना आजी कॉल केलाय ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक आनी एक 10 निमिषाच कॉल करेत तुम्ही सांगा तुम्ही ते नागाले निदर्शन ते आतां कुडगास आयलो थंय नकन मागीर अपास तांगेलो फोन आयलो शशी एक नाग दिसलो कसले आसच्या पुरो म्हण वय काल नागा बाकी आसा म्हूण सांगीन कसं की कसले बाकी म्हण आमकां कळना तूंची सांग म्हणाले आमगेलो हाजी प्रकार अशी पळयतना तूं नागाक नागाल ना मरे जेवण घालता म्हणून सांगिल्लें आसुवे म्हण निमिताना मागीर ताका उडगास आयले कसं की तांगेले कसं की एक फंक्शन जाताना जेवण मागीर लेकार कोरया म्हण ताणें सांगलें खंय जाल्यार ऑलरेडी कोणाक जेवण बुक जावन आशिल्लें तें एक पेंडींग व्हरलें तें नागान भोवशें रेकॉर्ड करून घेतलें आगेले नांवार एक जेवण जेवका म्हणून आख्खा देवान दिवची पुरो दिला नागाने अनुग्रह केला जेवण म्हळ्यार तांकां त्या बरोबर एक 10-12 विशय आसचे पुरो तशी तागेले नेक्स्ट वर्धंतकी कशें जाता तागेले जेवण करता म्हण एक प्रार्थना करी समजलें बरें जालो तो कोट्याधीश माम ताका 10-12 विशय ओड न्ही मानसीक शांती त्या बरोबर ताका मेळ्ळी बरें जालो तसल सकड इन्सिडेंट मस्त मेळटाची तेंची नागाल विशय सांगतना आमगेले लागीं गांवांत एक तांणी घर एक पंत डेमोलिश करून विंगड घर बांदचे खातीर म्हाका आपोवन व्हेल्लें ते प्रश्न चिंतन करतना हे जाग्यार नागाल बीद आसा म्हण आयली
ताका तांणी म्हाका कळलेलें उतरां सांगलें मामा म्हळ्यार तांणी प्रजातीचे पळय हें घर म्हगेल्या अज्जाल कालाचे आमी करेक्ट आसच्यान तूं तुगेलें नागाल बीदी म्हळ्यार कसो लोपासतान तूं तें म्हाका गोतना नागाल बीदी आसा तुगेलो अज्जाल धर्म तांणी पालन करून आयले निमती तुमकां कसं ತೊಂದರೆ जायना अशें आसचें पुरो आनी तूं नागा बीदी आसा तुमी ते धर्माचेले नागा प्रार्थना तांणी चिकेची एग्रेसिव्ह मोड टायप उलयले म्हाका चिकेची मना बेजार जालो आमकां कसले दिसता आमी तें सांगचें तशें सांगलें तशें जाल्यार आमकां कळका ना म्हणून कळका म्हणटा हांवें सांगलें जायते तुमकां कळका जाल्यार तुमगेले अमके घरांतू अमके जाग्यांतू अमके एक सानिध्य आसल्यार दाखयता ते सानिध्या वचून तुमी प्रार्थना करा कसं नाही तूं यो म्हणाले हांव येना इथे म्हळ्यार अंत तुमकां तोंदर जाता म्हणून म्हाका दाखयता तुमी थंय वचून प्रार्थना करा इतली वर्सां आमी ह्या जाग्यार आशिल्ले नागा बीदी आसा म्हणून हो सांगता आमकां दाखोवन दी म्हणून तशी थंय तांणी वचून प्रार्थना केलें प्रार्थना करून जावन तशीच 1 म्हयने भितर घरान 3 चेडवां एकल्याक ऑटोमॅटीक माती घेवचे एकल्या शुगर आनी एकल्या सगळी सगळी प्रॉब्लेम सुरू जाले तेन्ना अपास धांवन आयले अपास धांवन येतना सांगलें पळय म्हागेल्या परिहार ना हाका तुमी पयर सांगलें अशें आनी नागाना परिहार दिवका म्हणून ताजे मागीर तांगे लागीं बना नागाचे दर्शन घी कसं जाता थंय सांगलें म्हगेले बीदी आसता म्हणून हांव वच जागो ನನ್ನ ನಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ म्हणून ನಾವು ಅಜ್ಜಾಲ ಕಾರದಾಗ ನಾಶಿಲೆ ವೈ ಅಜ್ಜಾಲ ಕಾರದಾಗ ನಾಶಿಲೆ तुम्ही ब्राह्मणाक अवमर्यादी करून म्हाका जाय म्हणूची किडयले जाल्या निमती तुम्ही क्षमापणे मागले म्हण जाल्यार तुमकां आतां परिहार मेळटा म्हणून हांव व्हड म्हणून विशय सांगिल्लो न्ही अशें कडेन इन्सिडेंट जाता तशें मागीर सांगलें हांव सांगलें म्हाका कसं नाही बेजार ना नागा प्रार्थना कर तागेले अनुग्रहार तुमकां बरें जावो म्हणून सांगलें ताजे मागीर तांगेलें आरोग्यांत बरेंपण आयलें तशी ते प्रश्न म्हळ्यार ज्योतिश म्हळ्यार केन्ना पट्टी न्ही चांगाची बदाची जाल्यार कसन म्हळ्यार आमी ताका जाय म्हणूच किडोवच्या वच्च्यानच जे विनोदा खातीर ज्योतिश पळोवच्या वच्च्यानच जे करेक्ट गेलो फावटी आमी परिहार सांगता ते कळ्ळें म्हणजे जाल्यार विंगड कसले इन्सिडेंट जावन करूंक म्हळ्यार अनिवार्य तेतन कोर प्रयोजन ना ताजे बशी बय ब्रेकडावन मेंटेनन्स लायक न्ही वय वय पिरियॉडिक मेंटेनन्स चांग वय अशे अनेक कॉलर्स वैभव नायक म्हणून सांगून नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो उलय उलय ऐकत इंजिनियरिंग शिकता सर हां हांव इंजिनियरिंग शिकता सर हां हांव मुखार शिकता की कामा जॉईन जावका आतां इंजिनियरिंग कितल्या वर्स आतां सेकंड इयर आसा आनी 2 वर्स वरता हां हांव मुखार शिकता की हांव काम जॉईन जावं इंजिनियरिंग जावन इमिडिएट कामा वचूंका की इंजिनियर हायर एजुकेशन करता म्हणून ना तुगेलें नक्षत्र वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र तुगेले प्रश्नाक शिवराश आयली चतुर्थाधिपती जावन आशिल्लो कुजू चंद्रालोटू भाग्यस्थानार आसा कर्मस्थानार आसा भाग्यस्थानार न्ही कर्मस्थानार आसा जाल्या निमती तुका काम मेळची साध्यता चड आसा तूं इंजिनियरिंग जाले कडले तुका काम मेळटा कामा मुखार चड दिना येत ना फ्युचर लायक असलें कशी फ्युचर लायक असलें फ्युचर वय फ्युचर फ्युचर तुगेले फ्युचरा बग्गे सांगचें म्हण जाल्यार तूं आतां तुगेलें गांव खंय मंगळूर हां मंगळूर तुगेले थंय खंय आसा पळय थंयची नागा सानिध्य दाखयता नागा बीदी इत्यादी नागा तृप्ती कोरका प्लस तुमगेले कुटुंबान तूं पित्राल काम चिकेची अड्डेतडे जावन आसल्यावर येस पित्राल काम सम करून घेवका बाकी विशयार तोंदर ना तांगेले अनुग्रह नागाले पित्राल देवाले अनुग्रह आयले म्हण जाल्यार बरेंपण आसा अशी ओवरऑल कुलंकुश जावन जेवका जाल्यार जाताक घेवन येवका जाल्यार आतां पळयता तुगेले थंय खंय आसता थंय जाग्यांत आशिल्ले नागाक प्रार्थना करून येवका आनी तुमगेले कुटुंबान तूं माळा काम एक वर्सीक इत्याद जाता म्हण जाल्यार वर्सांत एक श्राद्ध जाता म्हणजे थंय तूं भागवयसून घेवन करेक्ट थंय प्रार्थना करून येवका बरेंपण आसा ओके थँक्यू थँक्यू आनी 5 निमिष वरला 5 निमिषांतू कोणाक कॉल करस म्हणजे जाल्यार जल्द तितले वगी कॉल करून तुमी लायव्हांतू तुमगेले प्रश्न निमगू येत तशें आनी कसं सांगूच प्रमोद तुमगेले एक लास्ट एक नंबर एक सांगून सोडायची हां परत मोबाईल नंबर नोट करायची कसले डाऊट असल्यार
लाईव्ह आणि तुम्ही निम्मूच्या जैनातल्या रे तुम्ही मागीर जाल्यार फोन होय मेगेल 2 नंबर आसा एक 9483913781 आनी एक 6362027827 हे प्रभमामाले नंबर रवींद्र प्रभमामाले मागीर जाल्यार तुम्ही कॉल कर येता लाईव्ह अंत कॉल करता म्हणजे जाल्यार एक 3 निमिषाचे अवकाश तुमकां खंडीत जावन कॉल कर येता लास्ट कसले आमगेले वीक्षकांक एक संदेश दिवचे आहेत जहाँ तक यहाँ पूरा चांग करेक्ट फॉलो करके जल्ले विषय मुख्य जावन कसं म्हणारी आमगेल धर्म गुरुंक स्वाम्यांक देवाक कुलदेवाक ताज्या वैरी आमगेल आन आनी अम्माक मन दुःख अशी चलचे जीवन आन आनी अम्माला आशीर्वाद मनशाला वैर परिपूर्ण जावन असं म्हण जाल्यार ताका देवाला अनुग्रह आशीर्वाद सदा काल असता कशी आमगेलो आमगेले सावळी आमकां सोण अशी कशी फॉलो करून घेतगी तशीची आन आनी अम्माला आशीर्वाद असं म्हण जाल्यार देवाला आशीर्वाद अनुग्रह परिपूर्ण जावन आमगेल्या जिवनांत असता मात्र नाही कसं नाही दुरीत आपत आयली म्हण जाल्यार सना म्हटल्यार ते परिहार जावन वतसल वाट आमकां मेळटा खंयची कारण काही आन आनी अम्माला सेवा काही आमकां कसं तांगेले ಬಗ್ಗೆ चिंतन करचें आसल्यार ते तपसान घेवचें नजे अनेक व्हड एक विषाद विषय कसं म्हणारी मस्त जान वर्षीक इत्यादी करण्याची आन आनी अम्मालगी कसं की दूर दाखवून बैसून बटमा वर्षीक करायची आणि प्रसाद पोस्टार पेटायची तसल पुरो सांगची क्रम आसा ते व्हड तप्पू आमगेले जीवन उत्कर्षक आमगेले भौतिक जीवन काय दिलेले आन आनी अम्मान तांकां आमी खंयचे काला विसरनज नित्य स्मरण करका नित्य तांगेले आशीर्वाद घेवका अंतू आमगेले दोळ्या मुखार आसा म्हण जाल्यार नित्य तांगेले मना संतोष येवचेर जीवन करका आनी प्रत्येक मनशाक तशीची दिसाक एकपुणी चांग काम करका विंगड जनाक आमी आमगेले ती बरें जाल्ले म्हण जेवचे तसले एक चांग काम आमी केल्ले म्हण जाल्यार तेंचे आमगेले शरिरा भितर पॉझिटिव्ह वायब्रेशन क्रिएट करता तेंची देव तेंची आनंद तेंची ब्रह्म तांकां बरेपण निरंतर जाता बर कर ओके लास्ट कॉलर आमगेले आयचे एपिसोडाचे बेंगलोरांतल्यान प्रकाश कामत म्हण सांगून नमस्कार नमस्कार बिझनेसा विषयी उलयता उलयाचे हांव करचे बिझनेस कशी ते म्हणून कळ्ळें तुमगेलो प्रश्न स्पश्ट जावन निमगे आतां हांव करता अशें बिझनेस ते कंटिन्यू करता तिच्या विंगड बिझनेस करता जाता कसलो बिझनेस करता आसाची आतां स्टॉक मार्केटाचे बिझनेस करता मम्माले नक्षत्र हस्ता नक्षत्र हस्ता कन्या न्हू वय तुमगेले प्रश्ना चिंतने प्रकार तांचो चड इन्वेस्टमेंट नाका म्हणत तमाम वय तुम्ही आतां कसन करता आसाची आनी वृद्धी करता जाल्यार तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತಕಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷ असल्या बरे असतांतू ते वैवे म्हण पळोवंक जाल्यार तुमगेले जातक पळोवंक जाता मात्र नाही तुम्ही आता कसन करता आसा तुम्ही एक मस्त एक संधी कालार असल्या बरे आसाची चड आतां इन्वेस्टमेंट करचे वच्चे एडवायजेबल नाही जाल्यार नेमके आतां कसन आसा तुम्ही करेक्ट चिंतन करून पांय दवराची हे वृद्धी करची म्हाका नक्कशें दिसता आशिल्ले चंद करून मुखार सिया विंगड कसने संबंध पडलेले बिझनेस असल्यार तांचो पांय दवरचे अड्डिना धन्यवाद तशी प्रभम आज ही निड्डोडी तुला येवन 1 घंटा कार्यक्रमात तुम्ही भागवहिसिल्ले मस्तकड विषय सांगली तुम्ही तुमगेले अनुभव जे येता आनी मस्त जनाक तुम्ही परिहार मार्गदर्शन दिलेलें आसा इतले वेळ आमगेलो ह्या कार्यक्रमात भागी जाल्ल्यांक तुमकां यूथ ऑफ जीएस बितुलान अनंत अनंत धन्यवाद नमस्कार तशी आमगेल्या वीक्षक तशीची हे कार्यक्रम तुम्ही पळयता आसाची मस्त प्रीती प्रोत्साह दिता आसाची आनी हे पळयता राबा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम प्रीति निरंतर हे कार्यक्रम पळयल्ल्यांक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद नमस्कार.